तुवें म्हाका पळयलो देखून तूं सत म्हणटाय न्ही. पळय नासतना सत म्हणटात ती कितली बागी. बाळका जिजुतेय म्हज्या मोगाच्या भावण आनी भयणीनो, एक घडीत तुमी आयकूंक पुरो, वाचूंक पुरो, वॉट्सॅपार येवंक पुरो. म्हाका समजले प्रकार मागण्याचे जोडे भावार्थ धड मागल्लें सक्कड तांच्या जिवितांत मेळ्ळां. आनी कोरोनाच्या वेळार अशें घडता. गोवाक कोवीड जालें, बेंगलोर हॉस्पिटलांत एडमीट केलें आनी भावार्थान तेणें जायतें मागलें. मागण्या वयर मागणें, पयस जाग्याचें अशें मागणे वरवीं ती मागणेचे मुखार वता आसतना हेरां कडेन मागूंक सांगलें. वॉट्सॅपार मेसेज येयली, आमकां येयली, आमी मागतले. हांव मागोवन मागोवन जाता आसतना एक दीस अशें घडलें मोगाच्या भाऊ भयणो. तो भाव मरण पावलो. तो भाव मरण पावलो. भयणीन मागलें जायतें, हेरांनी मागलें, तो भाव मरण पावलो. आनी मरण जाल्या उपरांत मरण आसता आसतनाच कोणी तिचे कडेन सवाल विचारलें, तुवें मागलें जायतें, तुजो घोव सरलो. तिका त्या मनशांक तिणें जबाब दिली, ह्या म्हणसर म्हजो घोव म्हज्या सांगाताचेर येतालो, तो म्हज्या सांगात आसलो. ह्या पुढा आसून आसून म्हणाली, ह्या पुढा म्हजो घोव देवा सांगात आसा. येदोळ पर्यंत म्हजो घोव म्हज्या सांगात आसलो, म्हज्या सांगात जी येतलो. ह्या पुढा म्हजो घोव देवा सांगात येता, देवा सांगात आसा. ओ जावन आसा धड भावार्थ, ओ जावन आसा नीज भावार्थ. आनी जर तर ओ भावार्थ आमचे तें आसा जाल्यार भावार्थाचे वरवीं देवाचें मोन जिखोवंक साध्य. आयची वाचपां भोव अपुर्बायन ह्या तिमाक लागून सुविवसल्यात. आयचें पयलें वाचप पळयलें तर उत्पत्ती ग्रंथांतलें आयचें 20 आनी 2 अध्याय. जर तर इल्लें फुडें गेलें तर 15 अध्यायांत अशें सांगता, अब्रामाक देव हांव तुका एक इनाम जाता. कितें तें? ताका उतर प्राय म्हणसर भुरगीं नातलीं. आतां देव म्हणटा अध्याय 15 वाक्य 2 अशें सांगता, हांव तुका एक इनाम दिता. कितें? हांव तुका एक पूत दिता. मुखार त्याच अध्यायांत वाक्य 5 अशें सांगता, मोळपार तुजी दिश्ट लाय आनी तुका तांगता जाल्यार नेकेत्रां मेज. मोळपार आसली एकेत्रां मेजूंक साथ दिगी सायना. आनी तूं पळयता आनी देव म्हणटा, हेच परी तुजी संतत हांव सोडयतलो, हेच परी तुजी संतत हांव सोडयतलो. हें सिच्युएशन अशें आसतना आयच्या अध्याय 20 आनी 2 अध्यायांत अशें सांगता, कितें? ह्या घडीता उपरांत देवान अब्रामाची परिक्षा केली, टेस्ट केलें. कितें म्हणून समजोवचे खातीर ताणें परिश्रम केलें, टेस्ट केलें, परिक्षा केली. आतां म्हणटा देव, तो देव म्हणटा तुजी संतत वाडयता, तुका इनाम जावन दिल्लें. आतां देव अशें म्हणटा, गे तुज्या तूं मोग करच्या त्या एकल्याच पुताक गे इजाकाक आनी वच मोर्या गांवाक आनी थंय म्हाका बली भेटय. एका बोतार सांगता मोगाचो पूत, एकलोच पूत, हाचे वरवीं संतत चड जाता आनी त्याच पुताक बली भेटय, जीव अशी मार म्हणटा. जर तर मोगाचे भोव भयणो, आमच्या भुरग्यांक इल्लोसो ताप आयलो तर, इल्लोसो गाय जालो जाल्यार कितले सुरसुरे बगतात, दूख बगता न्ही गे. मोगाचे भोव भयणो, अब्रामाक कितें जायचें. आनी मुखार पळयता हांव, ताजे उपरांत देवान दाखयली सुवाते तो भायर सरता. ना म्हणना देवाचें उतर मेळ्ळें, त्याच वेळार बस सरून तो वेता. ताजे उपरांत आमी पळयता हांव, मुखार गेल्ल्या उपरांत इजाकान आपल्या बापाय लागीं विचारलें, बापा. अब्राम म्हणटा, कितें पुता? तो सोबत तसो आसा बापा. आश्चर्य चिन्ह घालां, बापा कितें पुता म्हूण अब्राम म्हणटा. ताणें विचारलें, इजाकान म्हळें, आपले उजो आनी लांब कुडांग आसात पूण होम बली भेटोवंक शेलीकय आसा. बापूय जाणा आपल्या पुताक बली भेटोवंक व्हरता आनी पूतूच विचारता, आपलो मोगाचो पूत विचारता, सकड आसा, शेळीकय आसा, कोणाची काळजांत दुखची नात, पिंजची नात, कोणाक दुखचें ना. अब्रामाक दूख जाल्लें पुरो. पूण अब्राम असो भावार्थ पळयात, तो मुखार येता आनी म्हणटा, हो बली भेटोवंक शेळी देवूच दिता मोगाच्या पुता. हो बली भेटोवंक शेळी देवाची पळयतलो, देवूच पळयतलो म्हणटा. भावार्थ, धड भावार्थ. आनी भावार्थ वरवीं
देव मोन जिखता म्हणलें आमी मुखार पळयता उपरांत आब्राम आपल्या पुताक जीवशी मारूंक हातांत सुरी घेतली तेन्ना सुरेस्पराच्या दुतान सर्गात हांव उलो मारून म्हळें अब्राम अब्राहम ताणें जाप दिली हाबले हांव हांगा आसा कितलीं अपुरब्याची उतरां अब्रामाची आनी दुतान म्हळें भुरग्याचेर हात उखळनाका आनी ताका कांयच वाट करिनाका तुवें देवाक भियांत चलतें म्हणून आतां म्हाका समजलें अब्रामाचो भावार्था वरवीं देवाचें मोन जिखोवंक साद जालें आयचे पयलें वचप सांगता आमच्या भावार्था वरवीं देवाचें मोन जिखोवंक साध्य आनी आयच्या शुभ वर्तमानाक आयलें तर आयचें शुभ वर्तमान माते वतावन काडलें जर तर मार्कांत हांव काडलें तर आमकां थंय चड वर्सून सांगलां अशें सांगता मार्काचो अध्याय 2:2 अशें सांगता तांकां रावोंक थंय जागो नासलो जेजू ताच्याच गांवा कफरनावाक आयिल्लो आनी थंय रावोंक जागो नासलो इतलो लोक आयिल्लो की तांकां रावोंक जागो नासलो आनी त्याच मुखार त्याच अध्यायांत वाक्य 4 अशें सांगता पूण लोकांचे केटी निमती ताका जेजू सरशीन व्हरूंक तांच्यान जालें ना देखून जेजून आसले कडेन घराच्या पाक्या वयर तावन ताका त्या पिडेस्ताक हरिघराक देवयतात आनी आयचे वचप आमकां जेजू अशें सांगता आयकोव्या कितें तें जेजू सांगता तांचो भावार्थ पळयलो जेजू अशें सांगता कितें तें पिड्या घराक जेजून म्हळें देर गे पुता तुजी पदकां बोगसिलीं आनी मुखारसून सांगता उठ तुजी कानगी तुजी काट आनी चल तांचो भावार्थ पळोवन जेजू त्या आरेघराक गूण करता तांचो भावार्थ वरवीं ह्या आरेघराक गूण करूंक साध्य परत आमकां कळीत जाता म्हजे बाबा भावार्थ वरवीं देवाचें मोन जिखोवंक साध्य तशें जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानांत हांव आमकां कितें संदेश पयलें जावन आमी पळयता मोगाचो बाबा असलो सन्निवेश आमच्या जिवितांत येता तुमच्या जिवितांत आयला गॅरंटी कश्टा वयर कश्ट दूख वयर दूख पिडे वयर पिडा मरण वयर मरण आकांत आमच्या जिवितांत आयला पूण देवाचें उतर सांगता का तुमी सुस्नेकायांत रावा भावार्थ दवरा भावार्थ सांडी नाकात जायते पटी असलो परीक्षा आमचे ते जाता आसतना आमी देवाचेर भरोसो दवरल्या जर तर आमच्या भोवरी आमी पळया मोगाचे भयणो आज क्रिस्तांव जावचे तो हल्लो हिंसा कश्ट दूख आमकां बगोवंक पुरो हें कितें क्रिस्तांवांक मात्र गी म्हणून ना मोगाचे भयणो ह्या वेळार आमचो भावार्थ घट जाता भावार्थांत ती रावचे मुखांतर आमी फूड करूंक साध्य जर तर आजो क्रिस्तांव इतलो लोक मंगलोर जाता आज जाल्यार आमची पुर्वजांचो भावार्थ त्या दिसतांनी भावार्थ दवरल्यान आज आमी तेजें प्रतिफळ जावन हांगा आसा जर तर तांणी भावार्थ सोडलो जाल्यार आमी पळोवंक मेळटलें न्हू मोगाचे भयणो भावार्थ वरवीं देवाक मानूंक साध्य तशें जाल्यार देवाक आमी सदांच भावार्थान रावया आमच्या कश्टा वेळार दुसरें जावन गॉड सेंटर्ड फेथ देवाचेर आमी भावार्थ दवरया न्ही आमचेर थोडी वाटी आमची तालेंतां पळयतना आमची बुदवंतकाय पळयतना आमचें काम पळयतना आमचें व्हडपण पळयत आसतना आमी देवाचेर विसरून चलता ना मोगाचे बाबेनो हरेक पटी हांव ग्रेस्त जावं म्हजें थंय तालेंत आसा शिकप आसा काम आसा देवाचेर भावार्थ दवरया देवा तावन पयशेचें नाका जर तर भावार्थ सुकलें तर ग्रेस्त असलो दुबलो जावंक आसा कोट्याधिपती भिक्षुका जाल्लोय आसा लक्षाधिपती भिक्षूक जाल्लोय आसा मोगाचे भयणो देवाचेर भावार्थ सदांच दवरया तें जावन आसा गॉड सेंटर फेथ न्ही आमचेर तिसरें जावन आज प्रत्येक तरान आमची पुणशेत मानेपरच्या लोकांक कश्ट त्या लोकांक मागोवंक उलो दिता जर तर आयचे शुभ वर्तमान पळयलें ते लोक आरेघराक थंय सकयल देवच्या मुखार आरेघर जिवान बरो जालो आज आमी तो लोक आरेघर जावन आसा तो मानेपर असो तांचे खातीर आज मागण्याची गरज हो जावन आसा आमची ही गरज माता ह्यो जावन आसा आमचो समुदाय दुसरो लोक कश्टात आसतना तांचे खातीर मागोवंक आज मणिपुरांत तुमी वचूंक पुरो सत आमकां कळीत जायना आज जायते मिडियांत आमकां वचूंक मेळना कित्याक सत आमकां मेळचें उणेंच म्हजो एक कंपॅनियन ब्रदर कपुजीन पाद्र्याब मणिपुरांत आसा आनी ताजे विशीं आनी एका कपुजीन विसरले वेळार तो म्हणा लागलो
थंय जायते लोक आसा लोकांक कश्ट आसात खंय घरांक उजो लागला इगर्जीक देवाच्या मंदिरांक उजो गेला तांचो जागो कितें म्हूण कळना आनी तो आश्रयांत कॅम्पांत न्हिदल्यांत न्हिदूंक जागो ना जेवंक ना उदक ना असल्या कश्टा वेळार जायतो लोक आसता आसतना आज आमच्या मागण्याची तांकां गरज आसा मोगाच्या बोबयनो खालतेपणे भावार्थान आज आमच्या भावाक भयणींक मागया आज तांकां पयले आमकां येवंक पुरो आमचे खातीर हेरां उरल्यांची मागण्याची गरज आसा त्याच भावार्थान दृढपणे आमी मागया अशें भावार्था वरवीं आमी देवाचें मौन जिखोवंक साध्य आखरेक मोगाच्या बोबयनो भोव आपुरबायचें आयकचें किर्तन अशें आसा सुरेस्पराच्या मोगान भरला म्हजें काळीज कित्याक ताणें आयकली म्हजी मागणी विनवणी हांवें ताका उलो मारल्या वेळार त्या वेळार ताणें आपले कान म्हजे सशें दिले मरणाच्या पासांनी म्हाका वेडो घालो तेन्ना देवान म्हजेर दया दाखयली कितलो उदार कितलो दयाळ सर्वेस्पर आज आमी ह्याच भावार्थान ह्या पुणशेताक आयल्या मोगाच्या बोबयनो हर एकलो व्यक्ती ह्या पुणशेताक आयिल्लो एका रितीन वा आनेका रितीन बरें जोड गेला कितेंच मेळवना म्हणल्यार आमकां आजून म्हणसर आयकूंक मेळना मोगाच्या बोबयनो जर तर त्याच भावार्थान आमची भाव भयणी मागोवन गेल्या तर त्याच भावार्थान आमी त्याच बालका मुखार आमी मागया कितें आमचे काळजाचे अत्रेक बाळूक जेजू अत्रे आयकून घेतलो समजून घेतलो ही जावची आमची पातेनी ही सुकुरपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया